Good morning, my YouTube family. Kesha iton sogni bori hai no? Ami bin bori hai. And welcome back to my channel. आज आम breakfast bin केले आणि decide केले आज कित कोतो गाय म्हण. वॉल्टर म्हणपा लागला आज cleaning करूया म्हण आमी. So बाबागे कोमन्यावा हे सगळी बोला ते तेगे लायलोली कोमन्याची. So ते काट्टा तो माश पेंट गेलो. अच्छा आम गेलो. आयचो आम गेलो पेंटर मॅन वो. हाय म्हणून मरे आज आवाज सुटपाना तेगेलो. सो आज आम म्हणलें क्लिनिंग करूया म्हूण. सो आज आम गेलो क्लिनिंग डे आनी चोय तो चिप्स खावपाक बसला आनी चोय आम गेलो डाकटलो. से हाय हाय फ्रेंड्स म्हूण. हाय फ्रेंड्स म्हूण. हाय फ्रेंड्स म्हणून मुगो. सो आतां वॉल्टान मातशें वंटीर मातशें हें लायलो आहलो न्हू. सो तीं काडलाय आनी आतां तो शो म्हणटा चोय म्हूण कार शोईंग कार दाखयत तो तुमकां चोय. कार ब्रोक जाली तेगेली. हू ब्रोक आनी तो स्टार्ट करपा लागलो. चोय तेगेलें तो आतां कितें कोत्ताय सर ताका कितें कोत्ताय तूं आतां. डांस डांस कोत्ताय तो डांस. लांबी म्हणटाय ती टेस्कोसून हाडलेली बेस्ट कोत्ता. तुमकां बीन केन्ना जाय जाल्यार आपयाय ताका पेंटिंगां. मातशें चड डिस्टेप जाल न्हू ती सुकला. सो आतां तो लांबी मात्र सगळे ते पॅचीस हे बीन जालाय ते बाबान तो पेंट बीन काडला सारको. सो आनी आयज क्लिनींग करपाचें सगळ्यान आमगे मेस ते सगळ्या मेस जाला आहा. सगळ्या मेस जाला आहा. सो लेट्स स्टार्ट. यो आमचे बरोबर तुमी क्लीन करपाक जाय. सो वॉल्टान तेगेल्या सगळ्या ती लांबी मान जाली आनी हांव मातशें तेंगे सगलो हेड क्लीन करता आनी तेच ते हेडा लागून कितें करता ते आनी तो लांबी मान रेस्ट करता. सो आतां हांव सगळी हेड क्लीन करता. वॉट्सअप पुट चल हांव हें करता. Then remove out. Hello. Video. आणि आता आमी तेंगे हेड मातशें तो क्लीन अप करता. घाण दवरला हितून. वर्षा गेलो सगलो जो तेन ल्हान आहा तो तेन्ना गेलो तेन्ना आमी स्कायलन आहलो. सो स्कायलन गेल हेडटा हांवें सेपरेट केला आनी जे ते चड अशें गेल हेणाय न्हू त्या ओकान ह्या बॉक्सान क्लीन करता. सो ऑलमोस्ट मुगे क्लीन जायत येयला. सो जो इंगे टॉयज घायल म्हणटोरी क्लीन जातलो सारकले. एंड इट्स इट लायक गोज टुडे क्लिनिंग डे. ओके आज मुगेलें वॉल्टान तेगेलें बीन सगलें केलें आनी हांवें बीन वचो हेड सगल्यो तेगे सारको जाग्यार घायलो बोल्लो. आतां सगळें मुगेलें मातशें अरेंज करपा वयलो आहा. तो म्हाका कांयच करून दिनाहलो सामको. बाप सारको बेजार कोत्ताले. तेगे केलें जेवपाचें खावपाचें कितें केलें तेगे ती क्रीम बीन लायली आनी तेका सोमतें न्हिदयलें. आनी आतां मुगे उरलो आहा तें सगलें जाग्यार दवरपाचें उरलो आहा. तेगे टॉयजूय बीन हांवें सगळीं क्लियर केलें मांडून दवरलें बरें करून. सो तांकां जेन्ना नेक्स्ट टायम ते हेड तेदोना लायक कितें
सगळी बराबर हेडस न्हू बट जेन्ना तांकां जाय ते घेवन हेडपा अशें करून हांवें तांकां बॉक्सान अशें करून घालून हाय हें करून आनी वो तो तेगे लांबी मारलो ती चोय मातशें हॅप्पी जालें ना दिसता म्हाका विचारया ताका पेंटमॅन पेंटमॅन लोचता कालवाक जालो तो सारको आयज सारको तो थंड सो आतां मातशें मगे सगळें एक जाग्यार घालता क्लीन कोत्ता जालें काल सावन वेदर पाडे आसलेलो सारको वार केसलो आनी घरा वता ते दीस वेदरचे बरो उत्ता सारको थंड असो बाबागे फर्स्ट बर्थडे मेळ्ळोली तेगे मासीन गिफ्ट केलो ताका YouTube family कशें तुमी आमी हें बरी काल म्हाका शूट करूं मेळ्ळो ना कित्याक काल मातशें घराको आमगे हिंगा प्रॉब्लम जाले सो ताका लागून म्हाका काल कांयच करूं मेळना ती तुका उरलें अशें आसा गडबड जाली कितें जालें अशें काल सो काल हांव क्लीन कोत्ता क्लीन कोन्न अर्दें जालो न्हू सो म्हणलें बाबा म्हणलें जेवपा या सो हांव मागीर जेवपाक गेलें तेन्ना मायक्रो ऑन केलो बाबा शीत घायलें ते कजना थिंगसर हांवें पुलाव हाडलेलो सो हांवें तो गरम करून घालतरी लायट ट्रीप जाली सो वॉल्टर म्हणपा लागलो चॅक कोत्ता म्हणपा लागलो मागीर तें केलें जाल्यार केशी ऑन जायना सो मागीर सगळें पावर ऑफ केलें आनी पोतून हें केलें जाल्यार केशी हें जायना जाली एजन्सी फोन केला आमी एजन्सी अशें अशें जाता म्हण मागीर एजन्सी म्हणपा लागलें चॅक कर म्हूण सगळी हें स्विच आहाय ते ऑफ कर आनी 1 बाय 1 ऑन कोन्न चोय म्हूण सो तें तेणें जालें तेशें कोन्न आमी कोन्न चोयलें तो आतां कितें सांगूं येयला मागीर आमी सेम तेम सांग तेशें कोन्न आमी कोन्न चोयलें लायक एक अशें कोन्न स्विच ऑन ऑफ कोन्न चोयलें खंयची हेजेर हें जाता काय म्हूण सो सगळें चॅक कोन्न जालें म्हणटकीर कळ्ळें की गॅस चलना फ्रीज चलना नेट चलना आनी वायफाय बीन कांय चलना बीन म्हूण तरी मागीर ओन्ली लायट चलताय जस्ट मागीर ताका फोन करून सांगलें अशें जालें म्हूण प्रॉब्लम मागीर तें म्हणपा लागलें ओके आपूण अरेंज कोत्ता म्हूण मागीर तें सगळें जाता कोत्ता बीन म्हणल्यार तेंचें लेट जालें ती म्हणपा लागलें की आतां सद्या कोण पावना म्हूण सो तेणें ओनराक कितें फोन करून सांगलें दिसता अशें प्रॉब्लम जाता म्हूण मागीर तो ओनरा मागीर तेम कोणा चोयलो बीन दिसता म्हाका खबर ना बट तें सांगपा लागलें की कोणा अरेंज केलोलें सो तें अवेलेबल नाय म्हूण मागीर सो आयज मॉर्निंग म्हळ्यार 2 ते 6 भितर कितें येतो म्हूण सो आमकां राती सामकें प्रॉब्लम जालें न्हांवपा प्रॉब्लम जालें सो हांवें बाबा थोडेंशें मगे गरम उदक आहलोलें तेजें हांवें दूद केलें मागीर ते फ्रेंड आहा न्हू मगे लागीं मागीर काल हांव मातशें तेगे थिंगसर मातशें गरम उदक बीन करून घेवन येयलें बिरयानी हाडलो आहलोली तीय बीन तेणें दिली आमकां तेणें गरम बीन करून दिली थिंगा सो सगळें अशें करून टेन्स अशें जालें कितें जालें काय जालें कांय कळना अशें आतां कितें करपाचें कात करपाचें तेंय बीन कांय सजमना जालें मागीर हांवें म्हणटा सगळें क्लीन केलें तें क्लीन कांयच शूट करूं मेळना कांयच करूं मेळना म्हाका कित्याक तितूक उरलें न्हू टेंशना अशें मागीर चिंतलें आतां न्हांवपाक कितें करून मेन प्रॉब्लम न्हांवपाचो हावपाक कितें भायरसो न्हांवपा जाता बट मेन प्रॉब्लम न्हांवपाचो सो कितें करतलें सो हिंग मामी ती लागीं आहली बट यो वच बीन म्हूण मागीर हें जातलें लायक येवपा सो मागीर हांव म्हणलें चल कितें जालें सद्या मातशें मायंड हें कोरया आनी म्हणलें तेच कोरया सो आमी म्हणलें तेच कोरपा आनी आमी एवरीडे तेच कोत्ताय मागीर जेन्ना वॉल्टा कामां वता तेन्ना तो उरना कित्याक तो येवचेना पयलीं आमी तेच कोत्ताय न्हू आनी मागीर काल म्हणलें चल तें कितें जाता तें मागीर चोया म्हणलें न्हांवपाचें मामी थिंग वचोन न्हांवपा वचोन जाय हें काय कितें तें बीन म्हूण सो मागीर काडलें आनी इवन फ्लॅश लेगीत मारता जाल्यार न्हू लायट वयताली इतलें प्रॉब्लम जालोलें काल सारकें गरम उदका
अशें करून कितें हें केलें इवन हॉट वॉटर सोडलें जाल्यार लेगीत हें जायी लायट. मागीर म्हणलें चल वॉल्टा आमी तेज कोन्न काडया म्हणलें, तेज कोन्न जातरी मागीर चोया कितें जाता तें म्हूण. मागीर आमी काडलें आनी तेज हांवें जेन्ना हांवें मागलें देवा कडेन, जेजू म्हणलें आतां म्हणलें अशें अशें चुय चुयलें म्हणलें, एक हांव आवय जावन तुका एक मागता म्हणलें लायक कितें म्हणजे म्हगे भुरग्यां आतां न्हांवपा तुवें सगल्यो हेजेन तुवें मिलाग्र केलो हाय, सो एक तुगे मिलाग्र म्हज्या वदान कोर म्हूण लायक अशें करून कितें म्हाका उदक सामकें थंड येतलें आंगार उदक घालपा इतलें लेगीत नासलोलें. मागीर हांवें मागलें की एटलिस्ट म्हगे भुरग्यां पूण हें गरम उदक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण न्हांवपा मातशें आंगार उदक घालून. सो म्हणटा तेच बीन कोन्न जालें, हांवें मागलें आनी काडलें आनी वॉल्टा म्हणलें कितें करुया आतां म्हूण. वॉल्टा काडला वॉशरुमा गेलो तरी तें फ्लश मारलें. कितें सांगो तुमकां, लायट ड्रीप जावूं ना. मागीर लायट ट्रीप जावं ना. सो मागीर वॉल्टा म्हणलें हांवें लायट गेलें ना, गरम उदक येतोलें चोया म्हूण येत जाल्यार येता तितलें. मागीर तितल्या टायमार त्या दोगांय न्हांवता इवन आमकांय बीन मेळ्ळें, उदक गरम येवपा लागलें. उदक गरम येतरी बेग बेगीन हांकां म्हणलें बाबा तुम न्हांवाय फास्ट फास्ट न्हांवाय. हांवें बारकेल्यार न्हावयलें, तोय बीन न्हावलो कंटिन्यू विदावट स्टॉप. म्हणजे बाबा तांकां बाबा न्हावयलें, व्हडलो बाबा न्हावलो, कंटिन्यू आमी न्हांवपाक गेलीं. आनी होरें म्हाका मागीर हें जालें की हांवें देवाको मागलें एक आवय जावन हांव तुका मागता म्हाका म्हगे भुरग्यां पूण एटलिस्ट गरम उदक दी. देवान म्हगे मागणें आयकलें आनी तेन्ना हांवें देवा म्हणजे अशें करून म्हाका बाबात आहलो आनी हांवें केन्ना म्हगे देवा वयलो बाबाट हें जावपाना. पूण एक मिलाग्र म्हज्या वदान घडलें, म्हाका दिसलें तुमकां हांव शेअर कोरचें अशें म्हूण. सो हांवें म्हगे तें शेअर केलें तुमकां. हांवें सो केन्ना अशें करून तुमचें हें येताय डिफिकल्टी येताय केन्ना देवाको मागपा सोडनाकाय. आयज ना हाल मेळटलें पूण मेळटा होरें, पूण हांवें मागलोलें म्हाका मेळ्ळें. म्हाका राती म्हगे भुरग्यां थंड उदकान हांव कितको न्हांवयतलें अशें म्हूण चिंतलें आनी हांवें देवाको मागलें म्हगे भुरग्यां पूण एटलिस्ट गरम उदक येयल्या पुरो म्हूण. देवान म्हाका तो टायम दिलो आनी तेन्ना म्हगे बावाटांनी वाडलो. सो आतां आमी आतां ब्रेकफास्ट बीन कांय करूं ना, कांय च्या बीन कांय करूंक जायना न्हू. सो आतां हांवें मागीर सांगलें च्या पिवपा भायर या म्हूण. सो आतां आमी च्या पिवपा भायर वयताय आनी एवरी टायम आमी जेन्ना च्या पिवपा वयताय न्हू तेन्ना आमी वेलेंकिनी वयताय. हांवें पयर थिंगसोन वयलो न्हू सगलें ब्रेकफास्टाक. सो थिंगसोन थिंगा वयताय आमी. केन्ना आमी अशें करून वयताय, केन्ना अशें करून सरभवना वयताय सावथोला थिंगा सॅला डोसा खावपा. सो आतां आमी वयताय च्या पिवपा आनी हेचोय एक मातशें ग्लास पुसपा लायलो हेचो कबटाचो, तो क्लिनींग कोत्ता. आनी एकचोय तेका ते क्रॉक्स मेळ्ळे न्हू सामको तो हॅप्पी तो चोय तो क्रॉक्स घालन बेडीचेर. नानू हाय गुड मॉर्निंग शे चोय ताका. ए नानू शे हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शे. तो काल हेडान तो फोन मेळ्ळा, तो आत घेवन हेळटा चोय ताका. बाय बाय टाटा मेक टाटा. फ्लायंग किशी दी मुगो. सो आमी वयताय आतां. सॉरी म्हाका खबर नासलें हांव तेदोन तो हिंग ग्लास पुसता तेदोन हांव शूट कोरी. म्हाका दिसलें वॉल्टान सांगला आसतो बीन म्हूण तेका ग्लास पुस म्हूण. सो तो खंय तेगे ओन जायन पुसपा लागलो खंय. गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी? हांव मिरर क्लीन करता. तो कोंकणी उलोवपा ट्राय कोत्ता, मातशें कोंकणी मातशें ताका हें जाता. पूण जेन्ना तो गोंय गेलो तेदोन मातशें तेंचे बाराबर तें सगळे कजनां बाराबर तें गेल्या तेगे कजनां बाराबर पण मातशें उलयतालो. बट आफ्टर हिंग गेले म्हणटरी मागीर तेगे कोंकणी जाली. आनी हेचोय काल क्लीन करून दवरलेलें वयचे पयलें हेचोय रास घालून दवरलें तें म्हगे हेळाची. हेचोय ते सगळे टॉयज ते भितर आहलो मेळ्ळे न्हू. सो बट ते कार सा फेवरेट केल्यो हांव सारक्यो. कार म्हणल्यार मातशें हॅप्पी जाता तो. सो तेगे कार इतली फेवरेट. पयर तेगे वॉल्टा तेगे कजना थिंग गेलो थिंगसोन दोन घेवन येयलो. आनी काल हांव त्या फ्रेंडा थिंग गेलो न्हू ताका मातशें उदक गरम करूंक तेगे थिंगसोन घेवन येवपा सा रडो.
मागीर तेणें दवरलाय त्यो केन्ना तेगे थिंग बीन गेल जा त्यो घेवन हेडपा ब्रोक जाल खंय तेगेली नानू शो ब्रोक शो कार शो यो कार ब्रोक ओके ओके कीप डावन नो तो कितें जाल्यार तेगे दाडा सांगता आनी आमी त्या लँकिनी कॅफे येयलो त्या लँकिनी सो आनी हेचो वॉलस्टरान हिंग न्हू प्रॉन्स पॅटीस आपणे जाय म्हणपा लागलो आनी तोय बीन खाता आनी ते दोन जाय सॉसां बुडयन खावपाक सॉस 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 आनी म्हाका आनी वॉल्टरान रोस आमलेट ऑर्डर केलेली तेन्ना तेगे रोस आमलेट मेळनाहलो आमकां पूण ह्या दिसा आमकां रोस आमलेट मेळ्ळी सो आतां आमी च्या बीन भायर सरलींच आनी तो मातशें अशें करून भायर सरल्यार मातशें हॅप्पी जाता सारको आनी आयज सारकें मोडेशें आहाय अशें ओके आहा अशें गो वेदर अशें करून लायक तोच धांवता चोय कितकोन सारको तो भायर येयला आसा हॅप्पी जाता सारको आनी ते दोगें चलो न्ही ते दिनाक रे वच जालो वचते ताका हे तेंगे गुरुद्वारा आनी बरी झाड रोयल्याच तेंगे भायल्यानसून हांव मातशी गाडी मातशी पयस लायलोली कित्याक थिंग म्हणजे पार्किंग ना थिंग एकू गाडये पार्किंग उरता सो वॉल्टान मातशी गाडी मातशी पयस लायलोली आतां वयताय घरा आनी घरा वचून म्हाका एजन्सी फोन करून चोवपा जाय आतां कितें काय तें म्हणजे कोणा धाडटो काय म्हण कित्याक तेणें सांगलो म्हाका 2 ते 6 भितर येतो म्हण बट मात स्टील म्हाका विचारपा जाय आयज सोऱ्यान धाडटो काय म्हण सो येयली आमी वचून आतां च्या पिली आनी येता दोन थोडेशें कितें घेनूय बीन येयलें कित्याक देपरा वयलें बीन कांय खावपा मेळपा ना न्हू सो थोडेशें कितें हाडलां थोडेशें म्हळ्यार हांवें रोस आमलेट हाडला बरी जालोली तेंगेली फर्स्ट टायम हांवें ट्राय केली ती कित्याक एवरी टायम हांव जेन्ना गेलें तेन्ना रोस आमलेट मेळनाहलो तेंगेली काबार जाताली सो आयज मेळ्ळी तेंगेली म्हण हांव मागीर आमकां देपरा वयर बीन कितें खावपा कांय ना न्हू सो ताका लागून हांव घेवन येयलें आनी येयलें आनी हांगा काडलें आनी मागीर हांवें ऑर्डर विचारलें एजन्सी फोन करूं काय म्हूण मागीर तो म्हणपा लागलो नाका चोया म्हूण दोना सो तेमी सांगलो 2 ते 6 भितर धाडटो म्हूण चोया ना जाल्यार कितें हांव तोय बीन कामां वचपाचें खबर ना कितें जाता तें ना जाल्यार रोस आमलेट दिवपान धाडपा ताका सो आतां मागीर तुमकां मेळटा तो हुंय सोन येवं ते क्रॉक्स कॅशो काडना तो कॅशो रिमूवेबल चोय ते जोड जात चोय रोखडें कच सारको सो काल क्लीन केलोलें आनी आयज चोय चोय वयता चोय ते छाटाट घेयालो लाडाच बॉय भाशेन आनी हेचें तांकां काल पेंट कित्याक करूना ती लांबी मात्तरी मातशें सुकोन जाय न्हू ताका लागून रावलोली चोयता आतां किसान तो पेंट मारता काय ना ते तेचें तेणें हें केलोलें काल ती लांबी मारलो न्हू सो पॅचच सगलें केलें ना तेणें जस्ट हूंय पेंट हें जालो चोय थिंगा मातशें हें केलां तो बोर जाला आयज ताका नेट ना न्हू सो नो टीवी नो टॅब नथिंग नो फोन ए नानू Come. How coming? Say. Cash पण येता. चोय सारकोच चोय चोय ताका कितें कोत्ता तो चोय तुमकां पेंटर बीन जाय जाल्यार हिंग कॉन्टेक्ट करा
हेजे फ्लॉसी फॅमिली इन UK हितू फेर्नांडीस फॅमिली इन UK तेजे कॉन्टॅक्ट करान जाय तुम पेंटर बीन जाय तुमगे घरान तो सगळे भाशेचे पेंट करता कार पेंटिंग हाऊस पेंटिंग कार पेंटिंग सगळे भाशे करता कॉन्टॅक्ट कराय फेर्नांडीस फॅमिली हितू असो सारकोच घे तेगे तोंड आनी हो असो आमगेलो बारकेलो खेळटा तेगे टॉय घेवन हे तेगे व्हडटागे कजनांनी तेका क्रिसमसा गिफ्ट दिलोले ते दोगांय खेळटाय माय खंयचे तो एगेन बरें खेळटा एक तेका आनी एक तेका दिलो ते सो हांवें आतां क्रीम लायलो तेका लागून तेका पेंट घालून नासलें क्रिमाचेर हें जाता न्हू सो आतां कितें करून तेगे हेजे बसोन हात सो आमगे इलेक्ट्रिशियन इन गेलो आनी तें सगळें चॅक केलें कितलो आयलो तो 3 कितलो आयलो दिसा वॉल्टेजान पेंट करता तेन्ना सो तो आतां गेला कांय क्लीन केलें ना सगळें तशें आहा मॅस तेन्ना येयलो मागीर तेणें सगळें चॅक बीन केलें तें गेलें सगळें खूंय फॉल्ट आहा कितें आहा सेम एस्टरडे आमी कितें करून केलो चोय म्हणजे पॉयंट एक एक ऑन ऑफ करून सो तेका आमगे घरा भितर कांय मेळना फॉल्टी अशें मागीर तेणें भायर तेंगे तें मेन लायन जेन्ना तें सकलसून आमगे वयर हितू लायटी कनेक्शन कोताय न्हू सो तितू तेणें हें भायर वचून चॅक केलें मागीर तितून तेका भायल्यानसून आमगे वायरा फॉल्ट मेळ्ळें सो देपरा वयर आमी तें थिंगसा वेलेंकिनीसान कितें हाडलो तें सायलें आनी आतां तो येवन सांगपा लागलो की पयलीं एटलीस्ट लायट चलताली आतां लायट लेगीत ना मागीर आतां डिसायड केलें आयज मामी थिंग वचोन आमी न्हांवोन येतलीं फोना चार्ज बीन ना को दिसभर आहलोलें थोडोसो यूज कोन्न काबार जाली हिंग सगळीं क्लीन कोत्ता आनी आमी वयतलीं आतां म्हाका खबर ना हाल व्हडलो कामाक कितें कोत्तो तो म्हणटालो आपूण वचपा ना आयज म्हूण आनी मागीर हालतो थिंग तेंगे ते हितू एमर्जन्सी इलेक्ट्रीक हितू आहा तितू कितें फोन कोत्ता कितें म्हणटालो आसा आतां चोवपाचें हालतो सपोज येयलें जाल्यार बरें म्हणपाचें नाजाल्यार मंडे पडलें हे 2 दीस मगे व्हिडियो येवपा ना तेका लागून सॉरी कितें मातशें प्रॉब्लम जालें न्हू लायटीचें नाजाल्यार हांव आतां लेगीत हांव हे व्हिडियो हें कोत्तोलें आनी मामी थिंग वचोन अपलोड कोत्तोलें तो म्हाका आसता काल आनी आयज मातशें अशें करून टेंशन आसतालें लायट ना एटलिस्ट खावपाक कितें भायरसून खावपा मेळटा बट लायट म्हणल्यार मेन इशी मातशें लायटी कितें फॉल्ट जावप म्हणल्यार लायक सो आतां आमगे सगळीं कोत्ता म्हणजे कांय करपाक कांय केलें नासलें रांदलें नासलें बट कितें व्हडलें तो पेंट करी न्हू सो सगळें तें सगळें जाग्यार घालून आहलोलें म्हणजे सगळें मोदें आहलें मागीर तितून तो येयलो मागीर तें सगळें क्लीन करपा जाय म्हाका आतां सगळें जाग्यार घालता जस्ट मागीर येन बेश्टें मागीर चोवपाचें कितें जाता तें येता थंयसून ते हितींगसून न्हांवन येता थंय कितें खावपाक कितें हाडटलीं नाजाल्यार ते हितींगसून येतलीं जीन सो थिंग वचोन म्हाका कांय शूट बीन हांव कांय करपा ना कित्याक थिंग वचोन म्हाका तो अपलोड करपा जाय व्हिडियो आनी दुसरें म्हणल्यार थँक्यू तुमकां कोण जे म्हाका सबस्क्रायब केले चोय तांकां हांव तुमगे सपोर्टा लागून हांव इतलें मुखार पावलें सो काळजान सावन दिनवास तुमकां हांव तुम म्हाका इतलें मुखार वयलें आनी कोण मगे व्हिडियो चोयताय तांकां आनी जस्ट चोयन व्यू कोत्ता आनी सबस्क्रायब कोन्नाय तांकांय सांगता मातशें कोराय आनी सपोर्ट कोराय म्हाका मुखार व्हराय म्हाका एसो करून मोग तुम मुजे पासत मोग दाखयताय बरें दिसता म्हाका चिंतनासतना हांव इतली मुखार पावलें म्हूण थँक्यू तुमकां हे 2 दीस मगे व्हिडियो मे बी येतोले येवपा ना शुअर ना सपोज लायट सारकें जालें जाल्यार हांव अपलोड कोत्तोलें नाजाल्यार हे व्हिडियो रावाय तुमी तो मगे हो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर subscribe and comment below.